तो प्रत्येक भक्ताक पाविल्लो आसा अशी तेजी ख्याती आसा। ते ह्या देवाक पयलीं विडी आनी उजवात दाखयताले आनी त्या पासून हे निर्मिती स्टार्ट जाली। णव्वद वर्सां जाली आमचो एक जत्रोत्सव। सकाळ पसून खुबशी गर्दी जाली, भाविकांची खुबशी नेटान गर्दी आहा आनी म्हाका दिसता आयज खुबसो लोक येतलो, कारण हो बोडगेश्वर स्थान आहा पळय, हे बोडगेश्वर म्हणजे सबंद गोंयाचो राखणदार आसा आनी प्रत्येकाक बोडगेश्वरा बद्दल एक हे आसा, आपुलकी आसा की देव आमकां आपलें कसलेंय काम आसा तें कार्यसिद्धीक व्हरता। पण एक वैशिश्ट्य म्हणजे राखणदाराक सगळे जाण म्हणजे देव बोडगेश्वर हो राखणदार अशी प्रत्येकाची भावना आसा। सगळ्यांक लोक भाविक गोंयासून भरपूर येता, तरेतरे गांवांनी काणकोणचे पट तरी पेडण्या आनी वास्कोचे पण वाळपे पर्यंत लोक येता। गोंयानूच न्हय, म्हापशानूच न्हय किंवा गोंयानूच न्हय तर संपूर्ण देशान आनी भायरूय आसात। हांगा पयलीं आसा पळय, आतां जे स्थान व्हडलें आहा, पण पयलीं एक ल्हानशी एक हे आसलेली घुमटी कशी, आनी म्हाका दिसता की जाणटे ते आसा पळय ते प्रत्येक जाण येवन सादी एक पुजा करताले आनी पुजा म्हणजे कशी की जाणटे येताले आनी थंय एक विडी बी थेयताले आनी त्या निर्मीत म्हणजे त्या जाणट्यांनी जी स्टार्ट केली त्या नंतर एक धाकटें हांगा पयलीं एक हेच झाड आसलेलें, म्हाका दिसता बोरीचे, ते आवाज येतालो किर किर किर, त्या जाणट्यांनी स्टार्ट केले, तेंच्यांनी पुजा करपाक स्टार्ट केली आनी त्याच्या नंतर सगळे हे येदे व्हडले साम्राज्य आयज जे बोडगेश्वर देवस्थान म्हणजे राखणदाराचें साम्राज्य आसा तेची निर्मिती आमचे जाणटे आसा पळय तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लेली आसा। की म्हाका तरी खबर आहा की हो एक बान आसलेलो, जाणटे जेन्ना शेतां आपली करपा येतले तेन्ना ते पयलीं म्हणजे देवाक उजवात दाखयतले, देवाक विडियो थेयतले आनी आपलें काम स्टार्ट करतले। पण खरोखर आदले देवूळ आनी आतांचे देवूळ हितून खूब फरक आसा। आदी ओपन आशिल्ले जायते, हांगासर मुर्ती आशिल्ले आनी एक पॅड आशिल्ले आनी जायते ओपन आशिल्ले, पण आज ते एक देवळाचें तेका स्वरूप आयिल्लें आसा बऱ्यापैकी आनी जायतो लोक भितून सामावून जावं शकता। आदी जात्रा फक्त 3 दीस आसताली, तेज्या पयलीं 2च दीस आसताली। पयले दीस जात्रा, दुसरे दीस महापुजा, सत्यनारायण महापुजा करता करता ती 3 दीस जाली। अशें करता करता आज ती 10-12 दीस चलता। आनी ते कारण कितें तर भाविकाचो एक हे आसा, मना पासून भाविकांक हे आसा की देवाक जशें आपूण कितें तरी मागलें की आपलें काम जाता, त्या खातीर लोक श्रद्धेन देवाचे म्हणजे आमचो जो बोडगेश्वर राखणदार आहा तेच्या श्रद्धेन लोक आयज तुम्ही पळयता पळय, लोक आयज म्हणजे आयज भयंकर, आयज एक आयतारूच आहा, आयज संडे आहा, पण फाल्यां सोमार आसा, मंगळार आहा, बुधवार, शुक्रार, शेनवार पर्यंत लोकांची अफाट गर्दी जातली। बोडगेश्वर जागृत देवस्थान आसा, त्या खातीर लोकांक खूब अनुभव येयल्लो आसा देवाचो खूब अनुभव येयल्लो आसा की हे देवाचे जे देवा लागीं मागता बोडगेश्वरा कडेन ते ताका मेळटा, किंवा कसलें कार्य आहा तें संकट समज येयलें जाल्यार तो प्रसन्न जाता आनी तेजें काम पूर्ण जाता। म्हणून लोकांची ही भावीक वाडत आसा, श्रद्धा वाडत आसा लोकांची। तो हांगा लोक येत आसा, हांगा अनुभव घेतले लोकांक ही 90वी जात्रा म्हणजे कितकी वर्सांचो अनुभव आसतलो। हांवें जेन्ना बोडगेश्वराक उलो केला तेन्ना तो म्हाका प्रत्येक वेळा पाविल्लो आसा। जे कोण इच्छा आपली व्यक्त करता तांकां देवान साथ दिल्लेली आसा। हांगा तेजी भक्ती प्रत्येकाची वेगवेगळी ती मेळिल्ली आसा, म्हणजे आपली कशें तरेन ताका तो प्रसन्न जाला, प्रत्येकाक वेगवेगळे भशेन मेळ्ळा तो। सो तेजी किर्ती वाडत आसा, तेजी भक्ती वाडत आसा, तेजी भक्ती लोकांची वाडत आसा आनी लोकांची श्रद्धा बी वाडलेली आसा। रात दीस वावर तुजो आमच्या ह्या मनांनी, दाण्याचो आवाज तुज्या वाजता आमच्या कानांनी।
फाटी फुडें वावुरता पांयांतल्यो व्हाणो तुज्या, खांद्या वयली कामळ तुजी आसरो ह्या कुडीक म्हज्या. फक्त तुज्या खातीर आमच्या काळजाचें उक्तें दार दाणो घेवन उबो आसा आमचो हो राखणदार. दाणो घेवन उबो आसा आमचो हो राखणदार.